ना ना खूप 1-1.5 वर्साला एक बिबटो धरलेलो. ते फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सांगल्यावर आणि तसोच पळय जाल्यार का राती 1-2 दीस जाले हे घातलेलो तुका पाजरो घातलेलो. मग ताका रिपोर्ट दिल्लो तांकां हांकां फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक पाजरो घातलेलो. हांगासर ही भुरगीं बीन भोंवता मात ताका लागून भंय दिसतालो. ताका लागून फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान एक बरें काम केलें की काय सांगना बरोबर ताबडतोब येवन थंय पाजरो घातलो आणि दुसरे दीस तो बिबटो पडलो. म्हणजे काल राती पडलो तर आता म्हणजे हांगासर मातसो भंय कमी जालो नाल्यार लोक भियाताले हांगासर भायर सरपाक. ल्हान भुरगीं खेळटालीं आनी कितें ताका लागून म्हणटा ते आतां मातसो लोकांक भंय कमी जालो. तरी आसता फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान हांगासर बारीक नजर दवरून केन्नाय घेवन कितें परत तर येयत जाल्यार नजर दवरची आनी स्थानीक लोकूय तांकां सांगताले की बाबा येयला जाल्यार. त्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बरें म्हणजे तेंच्यांनी बरें काम केल्लें आसा. दिवचल शारांतल्या धबधबो वाठारांत भर लोकवस्ती लागीं दहशत घातिल्ल्या बिबट्याक धरपाक निमाणे रान खात्याक येस आयले. रान खात्यान लायिल्ल्या पाजऱ्यात आयतारा राती हो बिबटो अडकलो. बरोबर एका वर्सा पयलीं म्हळ्यार फाटल्या वर्सा जानेवारी म्हयन्याचे 13 तारखेक ह्याच धबधबो वाठारांत एका बिबट्याक धरपाक रान खात्याक येस आयिल्ले. फाटल्या वर्सा बिबट्याक धरले उपरांत थंय निर्माण जाल्लो भंय कांय प्रमाणांत कमी जाल्लो. मात कांय म्हयन्या उपरांत परत धबधबो वाठारांत बिबट्याची दहशत वाडिल्ली. ताका लागून लोकांक मदीं भंय पातळिल्लो. मजगतीं 2 फावटी धबधबो वाठारांत रान खात्यान पाजरो लायिल्लो, मात बिबट्याक धरपाक येस येवंक नाशिल्लें. 2 दिसां पयलीं परत एक फावट धबधबो वाठारांत बिबट्याची दहशत वाडिल्ली. एका घरांतल्या CCTV कॅमेऱ्याच्या फुटेजी वयल्यान हो बिबटो धबधबो वाठारांतल्या लोकवस्ती लागीं भोंवता अशें स्पश्ट जालें. हे विशीं रान खात्याक कळटकीच 2 दिसां पयलीं रान खात्यान धबधबो वाठारांत भर लोकवस्ती लागीं पाजरो लायिल्लो. आयतारा राती हो बिबटो ह्या पाजऱ्यांत अडकलो. रान खात्याक म्हायती मेळटकीच आयतारा मध्यान राती येवन रान खात्यान ह्या बिबट्याक धरून ताका बोंडला व्हेल्ल्याचें कळटा. मजगतीं 1 वरस जाता थंय आसा धबधबो वाठारांत आनीक एक बिबटो पाजऱ्यांत अडकिल्ल्यान लोकांचो भंय अजून लेगीत कमी जाल्लो ना. ह्या वाठारांत आनीक बिबटे आसूं येतात असो भंय थळावे लोक उक्तायतात. रान खात्यान ह्या धबधबो वाठारांत नदर दवरची अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत.